विसोपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। बिरेस्तारा मुळगांव पंचायतीन फुडाकार घेवन गणपती विसर्जना खातीर शेड बांदपाचो निर्णय घेतला। ह्या कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार राजेश पाटणेकरांच्या हस्तुकी जालो। डेस्क गोवा खातीर मुळगांवच्यान चंदू मांद्रीकार। अशा महत्वाच्या ठिकाणी आज पुढच्या मागणी प्रमाणे जी काही उतार दिले की या ठिकाणी पुढचा गणपती येवच्या पयलीं दिसा जावच्या पयलीं नवीन शेड तयार जावची म्हणून ती शेड पंचायतीन आज आश्वासन आपले पूर्ण केलेले आसा आणि बऱ्यापैकी शेड आज ह्या ठिकाणी उबी जातली। कित्याक ग्रामीण भागात गणपती उत्सव मोठ्या उमेदीन मनयलो वयता आणि जरी विसर्जन जरी असले विसर्जन ठिकाणी जी भजनां जातात गाराणे घातले वयतात ताका असंख्य लोक हजर असतात आणि तांकां खंय तरी बाबा पावस जर पडलो जाल्यार ताका खंय तरी आडकाठी येता। ती आडकाठी आता ह्या टायमार येवची ना ही बऱ्यापैकी गोष्ट आसा। गणपती कडेन सांगण्या केल्या उपरांत आमी जी हे जे गणपती विसर्जन शेडीचे बेगीन तातडीन तेचेर आमी निर्णय घेवन म्हाजे सहकारी जे पंच आहा म्हाका उमेद दिसता की म्हाजे 7वे जे पंच आहा तेंचो म्हाका खंयच कामाक केन्ना अडी अडचण येना, तेंचे म्हाका सदीं सहकार्य तशें म्हाजे जे सेक्रेटरी आनी जे आमचो स्टाफ आसा तेंचे पयल्यान पयलीं म्हाका सहकार्य आहा। म्हाका उमेद दिसता की म्हाज्या सहकाऱ्यांचे हांव अभिनंदन करता। हेच अशें काम न्हय की आमच्या गांवांत कितकेशेच आतां कामां जाल्लीं आसा आनी माननीय आमच्या आमदाराचो सुद्दां आमकां खुबसो सपोर्ट आसा। ह्याच्या पेक्षा सुद्दां आनीक जी कामां आहा ती सरासरी ह्या कामाचे आमी आमच्या पंचायत फंडांसून हे काम आहा। पंचायत फंड म्हणजे आमच्या गांवच्या लोकांचे जे आमी हावट टॅक्स आनी कितें आमकां जो फंड येता ते लोकांचे बऱ्या कामाक आमी हेचो उपयोग केल्लो आसा।